Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे जॉईंट इन्स्पेक्शन जावचे म्हणून गोय सरकार मागणी करीत आसा, मात गोयच्या मागणेक अजून फळ मेळना. प्रवाहाच्या दुसऱ्या बसकेसावन गोंयान जॉईंट इन्स्पेक्शनाची मागणी करता. 2 दिसां आदी जाल्ल्या प्रवाहाच्या बसकेतूय गोंयान तीच मागणी केल्ली, मात ताका कर्नाटकान विरोध केला. गोंयान जॉईंट इन्स्पेक्शन जावचे ते विशीं प्रवाहाकडे मागिल्ले. ताच्या उपरांत प्रवाहान केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाक चीट बरयल्ली. ताचेर जलशक्ती मंत्रालयान सरकारी कावन्सिलाचो सल्लो घेवचो म्हूण प्रवाहाक रिप्लाय दिल्या. आता ह्या रिप्लाया वेल्यान जॉईंट इन्स्पेक्शन जावपाची शक्यताय आनीक उणी जाल्या. कर्नाटक एका वाटेन म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर नेटान हालचाली करता आनी गोंय फक्त सुप्रीम कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो म्हूण वाट पळयता. कर्नाटकान डिमार्केशनाच्या कामाकूय हात घाला. तांणी कळसा बंडुराक जमीन संपादनाक शेतकारांक नोटीसी काडल्यात. एक्टिविस्ट दावो करतात ते प्रमाण कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपाचे अर्धे काम पुराय केला, मात गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाचेर धुकलून सुशेगाद. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.